माझे नाव विजय यशवंत नाईक. मी पहिले BJP 2007 पासून BJPचो कार्य करतो. काही कारणां खातीर कित्याक आमकां सारके सायटीक कडमेडले आसले त्या कारणां खातीर आमी आतां एमजीक सपोर्ट केल्लो आसा. आतां ह्या फुडें आमी आतां एमजीक अशें भरघोस मतान निवडून दितले. आतां मग थोडे म्हणजे धालो सुरू जाल्लो आसा. त्या प्रचार कसो करपाचो ताका म्हणून ऐका माझ्या आवयानू, ऐका माझ्या बहिणांनी, तुमची माता गे कोणाक सांगात गे, तुमची माता गे कोणाक सांगात गे. आमकां जाय शिव, आमकां जाय शिव, आमी शिवाक निवडून दिवया गे, आमी शिवाक मतदान करया गे. ताई माई आई गे, तुमची माता गे कोणाक सांगात गे, तुमची माता गे कोणाक सांगात गे. देवाची शपथ घेऊन सांगतो रे, आमची माता रे शिवांक मारतू रे, आम्ही माता रे शिवांक मारतू. धन्यवाद. सगळ्यांना नमस्कार आणि योगदान. तुमकां सगळ्यांना खबर आसतली की 8 दिसां पयलीं आमी तुये गांवांत खुबश्या कार्यकर्ते जवळ 72 कार्यकर्त्यांचो प्रवेश केला आमच्या MG पार्टीन. आणि तेतून महिला कार्यकर्ते असले आणि जेंट्सूय असले. खुबशे कार्यकर्ते BJPचे कार्यकर्ते असले आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते असले. तितून त्याचबरोबर वैयक्तीक जे सोपते खातीर काम करीत त्या कार्यकर्त्यांनी MGन प्रवेश केला. MGन प्रवेश करपाची त्यांची कारणां जायती आसतली. थोडे आमदारा कडेन नाराज आसात म्हणून थोडे आमच्या कडेन येतात. पूण मुख्य कारण आमचें अशें आसा की आमच्या भाईन जे कामाचो जो धडाडी लायला न्हू फाटल्या 3 वर्सां, ताका इम्प्रेस जावन खुबशे कार्यकर्ते म्हणून किंवा अशे आमच्या पार्टीन प्रवेश करपाक आतूर जाल्ले आसा. हें मेन कारण आसा. म्हजें नांव प्रकाश गंगाराम नायक, गांवकर वाड्यार पियेता. हांव गेलीं 10 वर्सां जालीं सक्रीय सामकें काम करतालो BJP हाका. पूण आमकां सिनियरांक सायडीक धरून तेंच्यांनी जेनरांक लागीं व्हरलें. आमकां कसलेंच काय स्कॉस्कींग ना, कसलेंच काय विचारान सुद्दां आमचे कसलेंच कामां सुद्दां घेवंक ना, कसलेंच काय करूं ना. पूण म्हाका आतां भाईचें काम आवडलें आनी ताका हेच्या फुडें आमचें जें कामां करून घेवपा जाय म्हणून ताका भाईक सपोर्ट करता.